काणी सांगे बोडली माय काणी सांगे बोडली माय। देव बरी सांजून तुमकां सोमेस्ता। आज हांव म्हजें अंतिम पोयण तुमच्या मुखार सादर करता। एका आमासेच्या मोद्याने राती हांव हसन गांवच्या शिरोन बस निल्दाणांत बसाक राखून आसली। खाडो कसो भुयार, थंड वारें, रस्ते सगळे खाली, फेटे बोंगताले, नर मुनीस त्या वाटेर झळकन आतले। हांग मुझे कांपूंक लागले, दांत मुझे गाडा गाडा म्हूण हालूंक लागले। बसाक राखून राखून पुरो जालें। आखरेक पयस जावन दिवे जळोवन फुरसाण येवचें कितेंगी म्हज्या दोळ्यांक झळकलें। लागीं लागीं पावतना कळलें तें एक बस म्हणून। म्हाका जाल्लो सोंतूच सांगसोच न्ही। हांव आसले कडेन तें बस येवन रावलें। पोरणे बस। इंजिनेच्या लडफड आवाजाक हांवें म्हजे दोनी कान दांपले आनी हांव कश्यानी त्या बसार चडली। तिकेट काडूंक म्हूण मुखार फाटी पळयतना बसार ड्रायव्हर सोडल्यार एक नर मनीस ना। कंडक्टर नातले हें खंयचें बस म्हूण हांव चिंतूंक पडटना तुका खंय जाय थंय बस पूण फाटी घुवन पळय नाका म्हणून म्हाका ड्रायव्हराचो ताळो आयकलो। हांव ड्रायव्हराच्या फाटल्या सिटीर बसली आनी ताकाच पळोवंक पडली। ड्रायव्हर स्वरुपान भिरांकूळ दिसतालो। ताच्या आंगार हाडां मात्र दिसतालीं बऱ्यो पुरा वयर पडून दोळे गुंडायक पावले। तितल्यार म्हाका कसलिंगी कुसिल्ल्या जिवीची विपरीत गाण म्हज्या नाकाक मारली। म्हजी व्हडली मांय केदाळे म्हणटाली, मोद्याने राती कसली कुसली गाण आमच्या नाकाक मारली तर ते मेल्ल्यांचे आत्मे म्हणून। म्हजें काळीज जोरान लपडप 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 म्हणून उडलें। त्या दाडा म्हज्या फाटल्यान जावन कोणींगी जोरान हुस्वा सोडचे बरी म्हाका आयकलें। ड्रायव्हरान फाटी पळय नाका म्हणलें न्ही। देखून कुशीच्या जणारांत हांवें लो तीळ पळयतना काल पळोवचें। सोबार जण बसार बसून आसले बरी म्हाका दिसलें। त्या दाडा म्हज्या फाटल्यान जावन म्हाका एक कोणेंगी म्हज्या काना लागीं येवन म्हणून म्हजें नांव आपयतना हांव तक्षण फाटीं गेलीं। पूण बसार कोणी नात। तक्षण हांवें ड्रायव्हराक अंकल बस रावय म्हणून किंकराट मारतना ड्रायव्हरान एकाचताणे ब्रेक घाली आनी हांव मुखार शेवटून पडली। म्हजो मांडो फुटलो आनी रगत वळोंक सुरू जालें। तितल्यार बस ड्रायव्हराचो ताळो आयकलो। बसाच्या ड्रायव्हरान उडल्यान बोग मारली, आमी पावल्या, तूं आतां सेकला देव। हाचो ताळो म्हाका सबार जाणांचे ताळे सांगता घाल उलोवचे बरी म्हाका आयकलो। तितल्यार हांवें दोळे दांपले आनी हांव मोचकून पडली। सबार वेळा उपरांत हांवें दोळे उक्ते करून पळयतना काल पळोवचें हांव आनी कित्या बसारच आसलें। बस मात्र जोरान धांवतालें पूण ड्रायव्हराची सीट मात्र खाली आसली। ते दाडा म्हाका भोगलें की हें बस लोकांक घरा पावयना, बगार तांकां एकठांय करता। तर तांणी म्हाका एकठांय केलें म्हूण तुमी चिंतात गे? एकठांय केलें तर हांव हांगा कशी पावली सांगशात गे? देव बरें करूं। तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम। हांवें सादर करची काणी जावन आसा कोण चड संतोशान आसा। एका रानान एक कावळो जियेतालो आनी तो जिवितान खूब संतोशान आसलो। पूण एका दिसा ताणें एक डोंको पळयले। डोंको धवे आसा आनी आपूण काळो। डोंको संवसारान चड संतोशान आसचे सुकणे आसतले म्हूण चिंतून कावळ्यान आपली बोगणां त्या डोंका लागीं सांगली। डोंको म्हणाले, ते सारके, पूण कित्याक पळयता पर्यंत हांव तशेंच चिंतली। ताका दोन रंग आसात। तस्सो संवसारान चड संतोशान आसचे सुकणे म्हूण हांव चिंता। आयकल्लो कावळो कित्याक मेळ्ळो आनी आपली बोगणां ताका सांगूंक लागलो। किरान जाप दिली, मोराक पळयता पर्यंत हांव तशेंच चिंतचें आसलें, पूण आतां तशें न्ही। म्हाका दोनूच रंग आसात। मोराक खूब रंग आसात। कावळो मोराची भेट करूंक गेलो
मोराक एका पिंजऱ्यांत दवरलेलो आनी जायतो लोक त्या पिंजऱ्या भोंवती रावून ताची सोबाय सांगतलो आनी लोक फाटीं गेल्लोच कावलो मोराक मेळ्ळो आनी म्हणालो, कितें तुजी सोबाय? खरें एका दिसा तुका पळोवंक हजारांनी लोक येता. हांव तांच्या दिश्टीक पडल्यार ती म्हाका धांवडयतात. ह्या संवसारांत तुमच चड संतोषान आसाय म्हूण म्हाका दिसता. मोरान जाप दिली, रसना पैकी हांवच चड सुबेग आनी भोव चड संतोषान आसचें सुकणें म्हूण हांवें चिंतचें आसलें. पूण म्हज्या सोबायेक लागून म्हाका एका पिंजऱ्यान बंदी केला. खरें म्हळ्यार कावळस चड संतोषान आसचें सुकणें म्हूण म्हाका दिसता. ताका सुटका आसा, ताणें खंय जाय थंय वचूंक जाता. हांवूय कवळो जावन आसल्यार कितलें बरें आसलें म्हूण फाटल्या दिसांनी हांवें चिंतचें आसलें. ह्या काणयेची न्हीद जावन आसा, देवान तुका कितें दिलां तातूंत दादोशी रावंक शीक. आसलेल्यान संतोष पाव. देव बरें करूं. सर्व रेणारांक आनी सबिकांक म्हजे प्रणाम. म्हजी काणी जावन आसा पिसांट राय. एका गांवांत धर्मपाल म्हणलो राय बऱ्या तरेन राजवटकी चलयतलो, पूण तो जितके ताका 2 सुत्त फाटी ह्या तितके मुर्गस जावन आसलो. ताका न्याय कडच्यान कसलीच आशा नातली. अशें जाल्ल्यान थोड्या लोकांक बरें जातलें, हेरांक इल्ले तोंदरे जातले, पूण प्रजा खंयच सांगूं वचनातले कित्याक म्हळ्यार कांय प्रयोजन ना. त्या गांवांत गुडापाल म्हणलो एकलो सावकार आसलो. एका राती अमासेचे राती एका सोरान खन्ना घालूंक ताच्या घरा गेलो. तो खन्ना घालूंक बेतना ओनोद पडोन वो सोर पाडच्या जालो. सावकार धांवन आयलो, ताका पळोवन चिंटी मारली. सकाळ जातना सगळ्यांक हाच्या विशयान खबर पसारली. सकट लोक हारी हारीनी धांवन आयलो. सोराची पतीन म्हजो पती कितें येवना गाय म्हणून ती थंय पळोवन गेली. पळयतना कितें पळयतली, पती ओण ती पंदा पडून पाडच्या जाला. तिका दुखान फुसकान ती रडली. तिणे सावकाराच्या ओण दिवपांना म्हजो पती पडून पाडच्या जाला देखून म्हाका परिहार जाय म्हणून ती राया कडेन दूर व्हरून गेली. रायान सावकाराक आपयलें. सावकारान म्हळें, म्हजें कांय सूख ना, सोर कन्ना घालूंक येता म्हणून म्हाका गोत्तच नातलें. आनी वळे राया घालें गोत्तासे ती ओणोद बांदिल्लो मेस आसा पळय ताणें बरेकन बांदून आसतली म्हणलो. वय गी म्हण ताणें रायान मेस्ताक आपयलें. मेस्तान इट्या घराचेर घाली दोर. इट्या घरान लांकडान वाटव्याराचेर घाली दोर. लांकडा व्यापारीन ताचें दोर रान अधिकारीचेर घालें. कडेक रान अधिकारीक रायान आपयलें. रान अधिकारी म्हणलो, वय राया, रानांत झाडां रूख पुरो उणें जाल्यात, लांकूड सगळ्यांक दिवंक पावना, पावस येना, हाका तुमीच कांय तरी परिहार दिया म्हणलो. रायाक राग आयलो. मूर्ख रान अधिकारी, थंय पावस येना जाल्यार बांयत न्हंयत तळयांत असलें उदक बालदेंत कोळशांत हाडन थंय घालन तुका रान उर्जीत करूंक जायना गे. त्या सोराच्या मोरणाक तुंच कारण देखून तुका फाशी धाडटा म्हणलो. आनी शिपायांक आपोवन म्हणलो, ह्या रान अधिकारी फाल्यां सकाळीं सुर्य उदेतना फाशेक लायचे म्हणून सांगून मूर्ख रायान मूर्ख तीर्प दिलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फाचेच्या खांब्या कडेन लोक पुरा जमो जालो. लोकांक रान अधिकाऱ्याची मोद दिसली. कोणाच्यागी कारणा खातीर कोणागी बली दितात न्ही म्हणलो. तितल्या म्हणटना राय येवन बसलो. अशें म्हणटना लोकां मदें गलाटो जालो. 2 जाण ब्राह्मण गलाटो करतले. रायान तांकां आपयलें. खालें म्हूण विचारलें, प्रभूनो, आयची वेळ घडी बारीच बरी आनी आयचें शुभ मुहूर्त केदाळे मेळना. ह्या मुंडुशायेन कोण मोरता पळय तो सर्गाक वता आनी अनेक जल्मान तो सर्वाधिकारी जाता. देखून आमचे मदें कोणें मरचें गी म्हूण आमी विचारनासले.
रायन चिंतूंक पडलो वैगी तर ह्या गडेर हांवच मोरता आनी हांव मेल्यार आनी एका जल्मान सगळ्या संवसाराचो अधिकारी हांव जाता म्हणून रायान त्या रान अधिकाऱ्याचो गळपास काडलो आनी आपणाच्या सुत्तू घालो आनी पाडच्या जालो. आती आस गती गेळ म्हणली हे सांगणी हांगा रुजू जाली. उपाय असल्यार शिपाय जाता म्हणटात तशे ब्राह्मणाच्या बऱ्या उपायान ताणें निर्दोशी रान अधिकारीक सुटका दिली. अशें सत खिदाळे बळटा आनी अनीत सलवाता म्हणल्यार आमकां हातून लिसा मेळटा. सकरांक देव बरें करूं.